हांगा गोवा बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस असोसिएशन हांचे तर्फे आयिल्ले आमची टीम नॅशनलाक 12th फेडरेशन कपाक नॅशनलाक गेल्ली थंय आमकां आमच्या प्लेयरांक बरे पैकी इनामां फावो जाल्यात. आतां प्रामुख्यान आज आमी चीफ मिनिस्टराक मेळपाक आयिल्ले की फेडरेशनान गोंयाक जे साऊथ एशिया आनी वर्ल्ड चॅम्पियनशीप हाजी सिलेक्शन जे प्रोसेस आसा तो सिलेक्शन गोंयान जातलें. त्या खातीर आमचो मडगांवां 3, 4 आनी 5 अशे आमचे सिलेक्शन ट्रायलाचे जुनान जातले आनी ताजे तयारे खातीर आज आमी हांगा आज चीफ मिनिस्टराक मेळपाक आयिल्ले. तर हो एक मोठो इव्हेंट आनी गोंयाच्या स्पोर्ट्स फिल्डान अत्यंत म्हत्वाचो असो इव्हेंट आसा, कारण हांगा जी टीम सिलेक्ट जातली इंडियेची ती साऊथ एशिया आनी वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चॅम्पियनशिपान पार्टिसिपेट जातली. सॉरी कितले लोक पार्टिसिपंट आमचे 250 पार्टिसिपंट येतले ऑल ओव्हर इंडियाचे. ऑफिशियल्स जवळ 60 सुमार येतले, प्लस आमचे गोंयचे थोडे आसतले. खंय जातले म्हणजे मडगांव मनोहर पर्रीकर स्टेडियम. मनोहर पर्रीकर तांचे सगळे आमकां म्हणजे फूल सगळे प्रोविजन करचे पडटा. एकोमोडेशन, फूड इत्यादी ट्रान्सपोर्ट सगळी तयारी करची पडटा. त्या खातीर आमी चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करपाक आयिल्ले. कितले बॉडी बिल्डर हे जे गोंयान कितले आसात जे पार्टिसिपेट असे एक्सपेक्ट? गोंयान बॉडी बिल्डर जे सगळे कोपऱ्यान आसा, गोंयभर आसात. तुमी लक्षान घेयात की जिम्स सगळ्याक गोंयभर पसरलेले आसा. सगळे शहरांनी आसा, खेड्यांनी आसात. स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी तर्फे जिमिंगाक भरपूर फॅसिलिटी दिले गेले वता. पूण आतां तातूंत तांकां एकठांय हाडप, तांकां एका बॅनरा खातीर हाडप आनी तांकां प्रोत्साहीत करप हें आमच्या एसोसिएशनाचें काम. ते आमी प्रामुख्यान आतां नेटान घेतलां ह्या फावटी. हांव फोंडेचो मडकय. म्हाजो कोच अमित सय्यद हेंच्यान म्हाका ट्रेन केल्लो. आमी 14 आनी 15 तारखेक उत्तराखंड 12th फेडरेशन कपाक ऑल इंडिया बॉडी बिल्डिंग चॅम्पियनशिपाक गेल्लेले. थंय म्हाका 55 कॅटेगरीन 5th प्लेस जिखलेलो आसा हांव. आनी आमची टीम आसा फाटल्यान गोवा टीम. हांवें 11 प्लेयर गेल्लेले, तितूंतले चडशे जाण सगळे आमी टॉप 10 येल्ले आनी म्हाका फस्ट 5th प्लेस मेळ्ळी. आनी आमचे कोच गिरफ सर, कृष्ण सर आनी सगळ्यांनी बरो हेल्प केल्लो आमकां. म्हाज्या कोचान म्हाका आमकां बरो हेल्प केलो. हेणें सगळ्यांक सांबाळो, थंय कलर बिलर काडलो आनी आमचें बरें जालें. थँक्यू. तांच्या सगळ्यांचे कॉंग्रॅच्युलेशन्स करता. इट इज अ प्राऊड मुवमेंट फॉर द स्टेट. तांकां ज्या पद्दतीत सगळे प्रायजीस आणि टॉप हे तेंच्यांनी सेक्युअर केला त्याबद्दल सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन. ओके, थँक्यू. नेक्स्ट गोंयान जावपाची चल भाई. थँक्यू. हेल्प जातली. थँक्यू.